पुरुषाचे कुरेन आमच्या स्मरणात बाबाचे बुधाचे पोचे नावे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वतमानता देवा सोर पदवेदार बापा सरगार आणि प्रितमीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ताताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या उर्वी गोरवी समालो अकबर मृताय जल्मलो पोंस पिलाकार ताणे कोस असले त्या कुर्सा जोडलो तो मेलो आणि ताका निगी पिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेलेल्या तुलो जेवण जालो सगळा चढलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय तुई तांची व्यानी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकाचे भोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सगात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे बोलेले सर्वेस पोच येतायसा उस्तोऱ्या मोदेंच सोदो आनी सुदोवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच तुज येतायसा उस्तोऱ्या मोदेंच सोदो आनी सुदोवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच तुज येतायसा उस्तोऱ्या मोदेंच सोदो आनी सुदोवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां काल आमेन. आयच्या दिसाक नियालेले संतोसाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर बोडयो गाब्रियलान आकवार मुरे खबर दिली देवाचो पूत तिच्या कुसव्यांत येतलो म्हणून आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गोरबेस जाली. आमच्या पासुगीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सगात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुझे तायेसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सुदोवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुझे तायेसा उस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सुदोवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुझे तायेसा उस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सुदोवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुझे तायेसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सुदोवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुझे तायेसा उस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सुदोवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुझे तायेसा उस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सुदोवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुझे तायेसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सुदोवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुझे तायेसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सुदोवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुझे तायेसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सुदोवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुझे तायेसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सुदोवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्या तुली व सर्गात सगळ्या आत्म्याक भोव करून सोड गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर आकवार मुरी गोरबेस आसतना सांता इसाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे ताय 3 म्हयने रावली. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आनी आमचो दिसपटो इकराय जायच आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाळण्यात पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतुली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू भाग्य ती मरे देवाचे माये आमा पापया हाती विनोती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू भाग्य ती मरे देवाचे माये आमा पापया हाती विनोती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू भाग्य ती मरे देवाचे माये आमा पापया हाती विनोती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू भाग्य ती मरे देवाचे माये आमा पापया हाती विनोती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू भाग्य ती मरे देवाचे माये आमा पापया खाती विनोती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू भाग्य ती मरे देवाचे माये आमा पापया खाती विनोती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू भाग्य ती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू भाग्य ती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू भाग्य ती मरे देवाचे माये आमा पापया खाती विनोती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू भाग्य ती मरे देवाचे माये आमा पापया खाती विनोती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता सदां सकाळ आमेन ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतुली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलेल्या तिसरो मिस्तेर आंकवार मरी बालका जेजू बेल्ल्या शहरांत गोरवाच्या गोट्यान मुजाती मोदें पोसूज जाली आमच्या बापा सैगीच्या तुजें नांव पवित जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सगाळ जाता तशी संवसारांत जावं आणि आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोच येतायसा उस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सदो पूज जेजू भाग्यवन ती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोच येतायसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सदो पूज जेजू भाग्यवन ती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोच येतायसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सदो पूज जेजू भाग्यवन ती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोच येतायसा उस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सदो पूज जेजू भाग्यवन ती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोच येतायसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सदो पूज जेजू भाग्यवन ती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोच येतायसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सदो पूज जेजू भाग्यवन ती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोच येतायसा उस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सदो पूज जेजू भाग्यवन ती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोच
पोचे दायसा उस्तोऱ्या मोदेंत सोदो आनी सुदोत्सव पूजेसु भगवंती मरे देवाचे माये आम पापया खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे दायसा उस्तोऱ्या मोदेंत सोदो आनी सुदोत्सव पूजेसु भगवंती मरे देवाचे माये आम पापया खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे दायसा उस्तोऱ्या मोदेंत सोदो आनी सुदोत्सव पूजेसु भगवंती मरे देवाचे माये आम पापया खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बाबा पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ मोजे जेजू बोगोस आमकां आनी वार आमकां एमपणाच्या उशां तुली वो स्वर्गात सगळ्या आत्म्या बो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर आकवा मुरेर बारगा जेजूक वेलो आनी बेटयलो देव तेपलांत आनी ताका सासिमाच्या हातांत दिलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगराय जायच आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाळणेत पडो दिवं नाका पूण वायटांतुली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सदोत्सव पूज्य येसू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सदोत्सव पूज्य येसू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सदोत्सव पूज्य येसू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सदोत्सव पूज्य येसू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सदोत्सव पूज्य येसू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सदोत्सव पूज्य येसू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सदोत्सव पूज्य येसू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सदोत्सव पूज्य येसू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सदोत्सव पूज्य येसू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सदोत्सव पूज्य येसू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सकाळ आमेन. ओ मोजे जेजू बोगोस आमकां आनी वार आमकां एमपणाच्या उज्यां तुली वर स्वर्गार सगल्या आत्म्याक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर परबे दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालक जेजू देव तेंपलांत मेवलो. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर येता येसा ओस्तोऱ्या मोदें तू सोदो आनी सुदोत्सव पूज्य येजू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर येता येसा ओस्तोऱ्या मोदें तू सोदो आनी सुदोत्सव पूज्य येजू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर येता येसा
उस्तुड्या मोदें सोदो आनी सुदो जापू जेजू भगवंती बरे देवाचे माये आम पापयां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचेता ऐसा उस्तुड्या मोदें सोदो आनी सुदो जापू जेजू भगवंती बरे देवाचे माये आम पापयां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचेता ऐसा उस्तुड्या मोदें सोदो आनी सुदो जापू जेजू भगवंती बरे देवाचे माये आम पापयां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचेता ऐसा उस्तुड्या मोदें सोदो आनी सुदो जापू जेजू भगवंती बरे देवाचे माये आम पापयां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचेता ऐसा उस्तुड्या मोदें सोदो आनी सुदो जापू जेजू भगवंती बरे देवाचे माये आम पापयां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचेता ऐसा उस्तुड्या मोदें सोदो आनी सुदो जापू जेजू भगवंती बरे देवाचे माये आम पापयां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचेता ऐसा उस्तुड्या मोदें सोदो आनी सुदो जापू जेजू भगवंती बरे देवाचे माये आम पापयां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचेता ऐसा उस्तुड्या मोदें सोदो आनी सुदो जापू जेजू भगवंती बरे देवाचे माये आम पापयां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां आनी वार आमकां कोणाच्या उच्या तुली स्वर्गार वर सगल्या आत्म्या भोव करून चड गरज आसलेल्या नमार राणी काकूचे माये तुसके आमचें जिवीत अमृत आनी बरवसो आमी पोटेशी बेची बाळकां तुका उलो माता हे दुखाच्या कोणान आस्का आस्का सोडून रुदून करूं माई तुका प्रार्थना तो आमचे दया शहरातीनी तुजे काकूची नदर घाल तू कोणवाळे दुलो वागवा रे ह्या पोदेसा उपरांत सपूचे सो आमकां दाखय बागे देवाचे माये आमचे खातीर माग जेन बसायला ते आमकां जावच्या बापसाहेबाच्या इतिहासा प्रमाणे आमच्या पासगीच्या नांव पवित्र जावचें राज आमकां यो तुजी कशी सगात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचेता ऐसा उस्तुड्या मोदें सोदो आनी सुदो जापू जेजू भगवंती बरे देवाचे माये आम पापयां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन.
राजामाना नोवेगिद्रो sungaया आमचे खातीर सोर्या ताणे करून दाखयल्या Sorvesporacia mana Sondo saliegit gaida Sorvesporacia mana Sondo saliegit gaida Podvidar bolis vaulia Patoilianka sorvo Soglia porzata coi Podvi abbiamo gaci Solves poraccia mana Sotto salieghi gaida Solves poraccia mana Sotto salieghi gaida बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मोगाळ बाबा भणीनो, आयज आमी निती आनी शांतीक आवडेता. संवसारान नदर मारल्यार जायते वायट जायती ओनीत घडलोली आमकां दिश्टी पडटा. आयचो सेवा धर्म भाग्यवान फ्रांसीस शावियराक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून हो नितीचो शांतीचो एकचाराचो आनी मोगाचो समाज बांदूंक आयज आमचे मुखार एक आव्हान दवरता. तर ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेतना आमकां सगल्यांक नितीची हातयारां कर म्हूण बापाची मोजत आनी कृपा ह्या मिसांत मागुया. पूण जायते पावटी घडये आमच्या जिवितांत नितीची हातयारां आमी जावंक चुकल्या. दुसऱ्यांक अनितीच्या साकळ्यांनी आमी बांदून दवरल्यान. जंयसर अनीत घडटा थंयसर आमचो ताळो उबारूंक जायते पावटी फाटीं उरल्या. देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागून सगलीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या बसत भाग्यो सुदा सकबार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kakutku Sumia kakutku Sumia kakutku Sumia kakutku Krista kakutku Krista kakutku Krista kakutku Krista kakutku Sumia kakutku Sumia kakutku Sumia kakutku Sumia kakutku. प्रार्थुया. आमच्यो गरजो आमची मागणी बाबार्थान भाग्यवान फ्रांसीस शावियराच्या पांया मुखार दवरुया. खेरीतपणी मागुया आयच्या नव्यानाची मांदावळ करतल्या
वाले सायड आल्तो दाबोली ह्या वाठारांतल्या समुदायांच्या वांगड्यांक पासत देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद बेसावा घालूंक. मोगाळ बापा, तूं मोयपासान फावो करताय त्यात मी कोकोत ओदीक आमकां लाभच्याक खोतखोतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोळ काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत आमकां कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. इजायस प्रवद्याच्या पुस्तका वेल्यान वाचो. सदमाच्या राजकारभारांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. गोमोराच्या लोकांनो, देवाचे समर्थीक कान दियात. दुवात तुमकां नितोळ जायात. म्हजे दोळ्या मुखावेले तुमचें खोटेपण पयस काडात. आनीक वायट करूंक नाकात. बरें करून शिंकात. न्यायनीत राखूंक वावरात. कोश्टांतल्यान आदार दियात. अनाथ भुरग्यांक राखात. विधवांक सांबाळात. येयात उलोवन पळया म्हणटा सर्वेस्पर. जरी तुमची पातकां तांबडी लाल तरी बर्फा वरी धोवें फूल जातलीं ती. जरी ती तांबडे भिरोण कशी तरी कापसा वरी जातलीं धोवीं. हांव सांगता तें आयकुचें. तुमकां खुशी आसत जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावन पळयतल्यात. पूण वायटूच करूंक रावशात तर तरसात तुमकां गिरासतली. सर्वेस्पर आपलें तोंडी हें सांगता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशां देवाची सोडवण दाखयतले. आनीक फावटी म्हणया. प्रमाणीक मनशान देवाची सोडवण दाखयतलो. तुजे यत्नांनी कसलीच चूक म्हाका मेळ्ळो ना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या इणांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुजे ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समोर्थीची कोत्ता बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचून दिताय. जबाब. प्रमाणीक मनशान देवाची सोडवण दाखयतलो. असली तुजी कर्तुबां आनी हांव ओगो रावचो. तुजे सारको म्हाका करूंक सोदताय. जो कोण दिनवासनेचो यत्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशां देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब. प्रमाणीक मनशां देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. तुमची सगळीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पर. आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मोन वडात. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या.
शिसांकोडे उलोवन जेजू अशें शिकोवंक लागलो. कुशे मनान गोरीब ती सुबागी, सुर्गीचे राज तांचे. शांती सुबागी, प्रितूम तांचे दायज. रुदोन करतात ती सुबागी, देव तांकां बुजोवन दितलो. प्रमाणीकपणाक ताणेतात आनी बुकेतात ती सुबागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दोयाळ ती सुबागी, देव तांची दोया करतलो. काळजान नितळ ती सुबागी, ती देवाक पळयतली. सवस्ताय करतात ती सुबागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर धुमाळो सोंसतात ती सुबागी, सुर्गीचे राज तांचे. म्हजे खातीर तुमकां ओकमानतीत, तुमकां धुमाळो दितीत आनी सगल्या जिन्सांच्या वायट तुमचेर आड उलयती तेन्ना तुमी सुबागी. कुशाल आनी संतोश बरी जायात, स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भणीनो, आयचो सेवा धर्म आमकां समाजीक निती पासत वावरून भाग्यवान फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय हाचेर नियाळ करूंक आपयता. बाबा भणीनो, आमकां सगल्यांक आमच्या जिवितान आमचे सोरशी नीत केलोली जाय. कोणा सोरशी ओनीत आदारलोली आमकां नाका. आनी हाका लागून आमी पळयता, जर तर समाजान नीत आसा जाल्यार समाज बरे भाशेन मुखार वेता. समाजान जर ओनीत घडटा जाल्यार कांय जाण आसान ह्या ओनितीचेर आपलो ताळो उबारतात. पूण कांय जाण अशीं आसात जी ओनीत घडटा ती पळोवन पासून ओगेपणान आपले जिवीत ह्या संवसारान सारतात. कांय वर्सां फाटीं टीव्हीचेर एक प्रोग्राम येतालो. ह्या प्रोग्रामाचें नांव सत्य में विजयते. हो प्रोग्राम आमीर खान चलयतालो. आनी असोच एक दीस एक एपिसोडान एक मध्य प्रदेशाचो एक फार्मर, जो एक शेतकामती भाव ताच्या शोवाचेर येता आनी ताच्या शोवाचेर येवन आपल्या गांवांत आसले प्रस्न ताचे मुखार तो मांडटा. आनी तो आमीर खान ताचे प्रस्न आयकून ताचे लागीं भासाभास करतना ताका अशें विचारता, पळय आयज तूं पयस सावन हांगासर आयलाय आनी सोबे माजार तूं तुजे प्रस्न दवरतले, तर कसले प्रस्न तूं तुज्या गांवांत अणभवताय. आनी ह्या शेतकामती भावांकूय ताका अशें म्हटलें, पळय म्हज्या म्हणूंक लागलो गांवांत जायती सुवात आसा आनी हे सुवातेर म्हणूंक लागले जे म्हजे बरोबरचे शेतकामती भाव आसात, दिसा दिसपटे गाम वारून म्हणटा आमी आमचें शेत कोसतांव. आमी शेत कोसून म्हणटा जायती पिकावळ उत्पन्न करतांव. पूण हालींच्या काळार म्हणटा कांय मनीस येयले आनी आमचे जमनीचेर म्हणटा तांच्यांनी अधिकार आपणाचो जोतयलो आनी आमची म्हणटा सुवात आसली ती नाड बुद्दीन म्हणटा आपणाची करून घेतल्या आनी आमचे सरशी ओनीत आदारल्या. हे सुवातेचेर म्हणटा ते आतां व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट हाडूंक सोदतात आनी हो मेगा प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार म्हणटा आमची जमीन आमच्या हातांतली वेतली. हे जर व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार थंयसर म्हणटा डिवेलपमेंट जातलो, जायते पोल्युशन जातलें आनी जे लोक आसा थंयसर जे आमचे शेतकार भाव जी येतात तांच्या म्हणटा पोटाचेर पावो पडटलो. ही जावन आसा म्हणटा म्हजी पयली वस जी म्हज्या गांवघरा जाता. उपरांत म्हणूंक लागलो म्हज्या गांवघरा दुसरी एक वस आसा ती म्हळ्यार
म्हज्या गांवांत म्हणूंक लागलो जायतो जाती कातीचो भेदभाव आसा. जे गिरेस्त भाव आसात ते म्हणटा वयर पावडे चडत आसात. जे गरीब आसात ते म्हणटा तांकां पांयां तोंडां चेपून दवरल्यात. जर तर कोणूय अनितीचेर आपलो ताळो उबारता, अनितीचेर निशेध मारता, ताका म्हणटा ताचे फामिली सांगाता धमकी दिवन ताका ओगो करतात. आनी असले परिस्थितीन म्हणटा आमी थंयसर जियेतना आमचो जो लोकल MLA आसा ताचे कडेन म्हणटा आमी गेल्यो, आमचे प्रस्न ताचे मुखार दवरले, पंचायतीकूय म्हणटा आमी जायते आमी सांगले, पूण कोणेच म्हणटा आमचे कानार घेवंक ना. आनी हाका लागून असल्या मनशांक म्हणटा सोबे माजार एक्सपोज करूंक हांव हांगासर आयला. म्हाका खात्री आसा हो म्हजो ताळो, हो म्हजो आवाज जो जायतीं वर्सां चेपून दवरलेलो ह्या तुज्या शोआ वरवीं दुसऱ्यांक पावतलो आनी दुसरे लोकांचे घोडे मन उजवाडीत जातले. आनी जी अनीत जे अत्याचार आमचेर घडटा ह्या अनितीचेर ह्या अत्याचारांचेर म्हणटा कांय लोक फुडाकार घेवन आमच्या आदाराक येवन ह्या वायटाचेर निशेध मारतलो. आनी भाव भयणांनो, तेन्ना अमेरिकान ताका आश्वासन दिवन म्हणटा पळय म्हज्यान म्हणटा पर्सनली येवन तुजे प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जायना, पूण सोबे माजार लोकांची मनां उजवाडावन तुज्याच गांवघरां म्हणटा जो लोक हो प्रोग्राम पळयता तांची घोडे म्हणटा मनां उजवाडल्यान आसतली. आनी अनितीचेर आनी ह्या वायटाचेर निशेध मारूंक तुजे बरोबर म्हणटा जायतो लोक येतलो. बाबा भयणीनो, आमच्या समाजाचेर नदर मारुया. ही घोडणी जाली कांय वर्सां फाटीं घोडली जाल्यार आज आधुनीक काळार आमच्याय समाजान असली अनीत असले अत्याचार दिसा दीस घडत आसात. हे आमकां टीव्हीचेरूय पळोवंक मेळटात, पेपरांचेर वर्तमानपत्रांचेर वाचूंकूय मेळटात. पूण असली अनीत असले अत्याचार घडटा तेन्ना भोव थोडे बऱ्या मनाचे मनीस आसात जे असल्या वायटाचेर आपलो निशेध मारतात, आपलो ताळो उबारतात. पूण असल्यांकूय लेगून आमच्या सरकारान धमकी दिवन तांचेर FIR घालून तांकां ओगेबो केल्यात. बाबा भयणीनो, असली परिस्थिती समाजांत आसतना तुजें आनी म्हजें कितें काय? असल्या वायटाचेर निशेध मारूंक तुवें आनी हांवें फुडाकार घेतला काय? आयज समाजान नदर मारया. कितले इश्यू आमकां दिसून येतात आनी आयज आमचो व्हडल्यांतलो व्हडलो इश्यू म्हणटा तो कोलाचो इश्यू ह्या समाजान आमकां दिसून येता. आमच्या गोंयांत जायतो कोल हाडूंक ते वापरतात आनी असल्या कोलाचेर निशेध मारूंक जायत्या बऱ्या मनाची भाव भयणां उप्रासल्यात. जायतीं आपल्या उलोवपा वरवीं आपल्या बरोवपा वरवीं जायत्यो चळवळी करून जी अनीत जो अत्याचार आमचेर गोंयकार भावांचेर घडटा ताचेर निशेध मारूंक ही भाव भयणां मुखार सरल्यान. आनी ती भाव भयणां आमचे कडल्यान फकत एक वस्त आवडेतात आनी ती म्हळ्यार आमी सगल्यांनी तांकां आमचो आदार आमचो सहकार दिवपाची गरज. हें जेन्ना समाजान वायट अनीत अत्याचार गोंयकार भावांचेर घडटा तेन्ना असल्या वायटाचेर आमी निशेध मारपाची गरज. पूण जायते फावटी आमचें धरण जालां म्हाका कित्याक पडला, म्हजें कितें वेता, हांवें म्हजो ताळो उबारलो जाल्यार फाल्यां म्हाकाय ह्या वायटा ह्या उदृश्टांक फुडो करचो पडटलो. फाल्यां हांवूय घोडे प्रेजावान पडटलो. फाल्यां म्हजेंय घोडे नांव वर्तमानपत्राचेर येवन पिड्ड्यार जातलें. फाल्यां म्हज्याय कुटुंबाक म्हजे फामिली घोडे ते टार्गेट करतले. असलें धोरण घेवन जायते फावटी आमी घोडये फाटीं उरल्या. बाबा भयणीनो, त्या काळारकूय हिटलर आसलो. ह्या हिटलराच्या जिवितांकूय असलीच एक घडणी घडली. जेन्ना हिटलराकूय
धरूंक कांय मनीस आयले तेन्ना हिटलरान म्हणलें खंय हांव जू न्हय ते जुवांक धरूंक आयल्यात म्हाका कित्याक पडना म्हजें कितें वेता असलें म्हणटा हिटलराचें धोरण जालें ते म्हणटा सोशियलिस्टांक धरूंक आयले आनी हिटलर म्हणूंक लागलो हांव सोशियलिस्ट न्हय हांव समाजा पासत कांय करिना म्हजें कितें वेता हांव कित्याक ताचेर ताळो उबारतलो आनी हें चिंतून खंय हिटलर ओगो रावलो युनियन लिडरांक धरूंकूय हे वायट स्वभावाचे मनीस आयले आनी असले वेळार खंय हिटलरान म्हटलें हांव आनीक उलयचो ना हांव ओगोच रावतलो हांव त्या युनियन लिडरांच्या कॅटेगरीन पडना म्हाका कित्याक पडना आनी अशें जाल्या उपरांत खंय हे मनीस खंय शेकी हिटलराक धरूंक आयले आनी असल्या वेळार खंय हिटलरान चिंतलें जर तर हांवें म्हजो सांगात म्हजो तेंको हे वायट घडटाले तेन्ना तांकां दिलोलो जाल्यार आयज घोडे म्हणटा म्हजे बरोबर म्हजे फाटल्यान जायते लोक आसपाचे म्हाका आदार आनी सहकार करूंक पूण भाव भयणांनो हिटलरान चिंतलें म्हाका कित्याक पडला असलें धोरण घेवन तो जियेलो आयज आमकां जेजू असली वायट असली ओनीत समाजान घडटा तेन्ना ताचेर निशेध मारूंक आपोवणें करता आनी आयच्या वाचपान जर आमी नदर मारली जाल्यार इसायास प्रवादी आमकां असलोच उलो करून म्हणटा देवाचे समूर्तीक कान दियात दुआत तुमकां नितळ जायात म्हज्या दोळ्या मुखावेलें तुमचें खोटेपण पयस काडात आनीक वायट करूं नाकात बरें करूंक शिकात न्याय नीत राखूंक वावरात कोश्टवतल्यांक म्हणटा तुमचो आदार दियात अनार्थ भुरग्यांक राखात विधवांक सांबाळात येयात उलोवन पळोवया बाबा भयणीनो त्या काळार जायते वायट जायती ओनीत घडटाली आनी इसायास प्रवादी असल्या वेळार न्याय सांबाळूंक विधवांक अनाथ भुरग्यांक सांबाळूंक तांचे होक राखूंक आमकां आमचे मुखार एक आव्हान दवरता हें आव्हान आयजूय समाजान आमचे मुखार आसा जेन्ना म्हजो गरीब भाव वो म्हजी गरीब भयण समाजान कोश्टवता तिचे चडशी ओनीत घडटा तेन्ना म्हजी वागणूक ह्या म्हज्या भावा चडशी म्हजे भयणी चडशी कसली जाता काय हांव ओगेपणान तें पळयता काय आमी जाणाव गांधीजीचे 3 माकोड बुरा मत देखो वायट पळय नाका वायट उलय नाका आनी वायट आयकूं नाका असलें धोरण आमचें जालां काय समाजान वायट घडटा आनी हें वायट हांव पळयता खरें पूण म्हजे दोळे बंद केला ओनीत घडटा करी लोकांक गरिबांचे होक चिड्डिल्ले आमी पळयता पूण म्हज्यान जाप काडूंक जाता थंयसर हांव म्हज्या तोंडाचेर हात धरून आसा काय आयज आमच्या पर्यावरणाचेर नदर मारुया कितलींशींच झाडां कातरलेलीं आमकां दिश्टी पडटात कितलेशे दोंगर कातरून मीन काडलोले आमकां दिसून येता डेव्हलपमेंटाच्या नांवाचेर सैमाचेर तशेंच मनशांचेर जायती ओनीत घडलोली आमकां दिसून येता हें सगळें पळोवन हें सगळें आयकून आमचे कान बेरे आमी केल्यात गाय आमकां विचार करुया बाबा भयणीनो अशें म्हटलोलें आमी आयकलां द वर्ल्ड इज सफरींग नॉट बिकॉज ऑफ बॅड पीपल नॉट बिकॉज देर आर बॅड पीपल इन दीस वर्ल्ड द वर्ल्ड इज सफरींग बिकॉज ऑफ द सायलन्स ऑफ गूड पीपल हो समाजान भाव भयणांनो जायते वायट घडटा न्हय वायट लोकांक लागून वो तांच्या वायट कारणांक लागून पूण ह्या समाजान वायट घडटा बऱ्या मनशांक लागून कित्याक बरीं मनशां ओगीच आसान समाजान वायट पडटा तें वायट घडटा तें पळोवन ओगेपणांत आसा आनी आमी जाणाव समाजान तर आमी नीत आवडेता आशेता जाल्यार आमोस प्रवाद्याचेर आमी नदर घालुया ह्या आमोस प्रवाद्यान भाव भयणांनो त्या काळार घडटल्या वायटाचेर निशेध मारलो ताच्या काळार जायते गिरेस्त मनीस आसतले
हे गिरेस्त मनीस खंय गोरिबांक चेपून दवरताले. गिरेस्तां गोरिबां मदें अंतर आसलो, जाती कातीचो भेदभाव आसलो. जी तागडी आसली ती गोरिबां वाटेन वयर जाताली, गोरिबां वाटेन सकयल देंवताली. आनी असलें वायट समाजान घडटाना हो आमोस प्रवादी ह्या वायटाचेर निशेध मारता. जे गिरेस्त आसले तांची पातकां तांच्या तोंडार मारून तो अशें म्हणटा. आमोस प्रवादी 5व्या वेस्वरान 24वे वळीन तो अशें म्हणटा, उदका भाशेन नीत व्हांवून दी आनी कोदीन सुको नासतल्या वाळा परी प्रमाणीकपण व्हांवून दी. बाबा भणीनो, तो म्हणटा उदका परी नीत व्हांवून दी. आनी उदक आमी जाणाव सगल्याक वेता, सगले सुवातेर वेता. उदका कोणाच्यानूच आडान दवरूंक जायना. तेच भाशेन म्हणटा ही नीत समाजांत आसा ती सगल्यांक म्हणटा मेळून दी. कोणाच चडशी अनीत जालोली आमकां नाका. आनी हाका लागून बाबा भणीनो, जेजून आमकां सगल्यांक आमच्या बावतिस्मा दिसा विचून काडल्यान. आनी बावतिस्मा दिसा विचून काडल्यान जाल्यार जेजूच्या त्रिपेट कार्यांत आमी वांटो घेतला. जेजूच्या याज्ञीक कार्यांत, जेजूच्या रायाळ कार्यांत आनी जेजूच्या प्रवादी कार्यांत आमी वांटो घेतला. आनी एका प्रवाद्याचें काम म्हळ्यार वायट आसा ताचेर निशेध मारप आनी बरें आसा तें सगल्यांक पोरगोट करप. आमी सगलीं जावन आसाव जेजूची प्रवाद्यां. आनी आमी जर जेजूची प्रवाद्यां जाल्यार प्रवादी कशें जंयसर वायट घडटा ह्या वायटाचेर निशेध आमी मारपाची गरज, नीत सांबाळून दवरपाची गरज. आमी जाणाव लुकाच्या शुभ वर्तमानान 18व्या वेस्वरान थंयसर जेजू आमकां एके विधवे बायले आनी खोट्या नितीदाराची खबर सांगता. आमी पळयता ही विधवा ह्या खोट्या नितीदारा कडेन येवन बोगोर बोगोर मागता आपणाची नीत कर म्हूण, कित्याक हो खोटो नितीदार तिचे चडशी अनीत आदारतलो. हो खोटो नितीदार देवाकूय भियेना, मनशाकूय भियेना. आनी शेकी तो हे वस्तुरेचे कारांदायेक लागून म्हणटा हांव तिची नीत करून दितलो, नाजाल्यार येवन येवन म्हणटा ती म्हजो जीव खातोली. आनी भाव भयणानो, आमी पळयता हो खोटो नितीदार हे वस्तुरे चडशी नीत करून दाखयता. आज जेजू आमकां सगल्यांक ह्या समाजान नितीची हातयारां जावंक आपयता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान नदर मारल्यार जेजू ही भाग्यां आपल्या शिसा मुखार दवरता. आनी ह्या शिसा मुखार दवरून तांकांय एक आव्हान दिवन म्हणटा, तुमी म्हजें शीस खरें. आनी म्हज्या शिसांचें काम म्हळ्यार न्हयच फकत हे मागणेच करून तुमचो जीव तुमचे दीस सारप, पूण समाजांत वायट घडटा तेन्ना ह्या भाग्या परी तुमचें जिवीत जावंक जाय. प्रमाणीकपणा खातीर धुमाळो सोंसतात ती सगलीं सुभागी. सगलीं सुभागी सुर्गीचें राज तांचें अशें जेजू तांकां उगडास करता. बाबा भणीनो, आयज जर हो समाज सुदारलेलो, ह्या समाजान नीत आयलोली जाय जाल्यार 3 वस्तू आमी आमच्या जिवितांत घेवंक वावरुया. पयली वस्त आयच्या शुभ वर्तमानांतलीच घेवया. आयच्या शुभ वर्तमानाचे सुरवातेक आमी पळयता जेजू 3 वस्तू करता. जेजू पळयता, जेजू बसता आनी जेजू उलयता. जेजू पळयता. जेजूच्या काळार हे धर्मशास्त्री आसले, हे फारिजे आसले, जायते वायट करताले. गरिबांक ते चेपून दवरताले. तांचे होक तांच्यांनी सोकला दवरलेले. आनी असली अनीत असले अत्याचार घडटाना जेजू असल्या वायटाचेर निशेध मारता. आपलो ताळो जेजू उबारता. आयज आमी सगलीं आमच्या समाजान घडटल्या वायटाचेर आमी पळयता. समाजान घडटले वायट अदृश्ट आमी पळयता. आज जेजू आमकां दर एकल्याक उलो करून म्हणटा, तुजें प्रवादी कार्य जिवाळ दवर. घडटल्या वायटाचेर तुजो ताळो उबार आनी ह्या वायटाचेर निशेध मार.
हे पयले आपोवणे आमकां वायटाचेर ताळो उबारूंक. दुसरे सुवातेर आमी पळयता जेजू बसता. समाजान वायट घडटा, पूण वायट घडटा तेन्ना ह्या गरीब भाव भयणां बरोबर थोडींच जाणां आसात. डबल ट्रॅकिंग जाता. मोले जायतीं झाडां कातरून उडयल्यान, जायत्यो स्वयंबाचेर जायते दोंगर कातरून उडयल्यान मीन काडटात. असलें जायतें वायट समाजान घडटा. जायते बरे मनाचे मनीस असले वायटाचे निशेध मारतात. तांकां आमच्या आदाराची आनी सहकाराची गरज. तांचे बरोबर आज आमी उबी रावपाची गरज आनी असल्या वायटाचेर निशेध मारपाची गरज. जेजूनय हेंच केलें. जेजू तांचे बरोबर उबो रावलो आनी असल्या वायटाचेर निशेध मारले. आनी तिसरी वोस जी जेजून केली, घडटल्या वायटाचेर जेजून आपलो ताळो उबारलो. बाबा भयणीनो, आमची भाव भयणां वायटाचेर आपलो ताळो उबारतात आनी समाजान बरेपण आयलोलें आमकां सगल्यांक जाय. आज जेजू आमकां दर एकल्याक उलो करून म्हणटा, समाजान वायट घडटा तेन्ना तुका कायदो आसा ह्या वायटाचेर निशेध मारूंक. महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टीन लुथर, मदर ट्रिजा हांच्यांनी सगल्यांनी वायटाचेर आपलो ताळो उबारलो. नीत घडटाली थंयसर तांच्यांनी नीत सांबाळली. आज तुजें आनी म्हजें कितें काय? एक क्रिस्तांव भाव क्रिस्तांव भयण कशी आमी असल्या वायटाचेर ताळो उबारून हें वायट नपळत करून आमचें क्रिस्ती तत्वां मुल्यांक साक्षी दिवंक आयच्या मिसान कृपा आनी गोठाय मागुया. आमेन. उबे रावया. आमी समाजान नीत शांती सांबाळटले जाल्यार आमकां आमच्या बापाची गरज. ह्या वेळार भावार्थान कांय आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्म साहेबान, पाद्रींनी आनी हेर मोठवशांनी ह्या समाजान घडटल्या वायटाचेर निशेध मारून पवित्र सभेक फावो ते मार्गदर्शन दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचाराचेर विरुद्ध झुजूंक आनी समाजाक बरेपण मेळटल्या वस्तूंक होयकार दिवंक आनी आपली सेवा दिता आसतना नीत सांबाळूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. समाजान बरेपण शिंपडायतल्या सगळ्या NGO तशेंच दुसऱ्या संस्था पासत मागुया. तांणी आपली सेवा कुर्बेन आनी बऱ्या मनान करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. समाजाचे नागरीक कशे ह्या समाजान कितें घडटा ताचेर आमी लक्ष घालूंक आनी तातूंतले येवपी वायटाचेर आमचो निशेध मारूंक अदीक आनी अदीक बरेपण विस्तारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, हे आमचे भयणीन काय आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यान
सोगली आयकून घे आनी शार्ती पावय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. कितें घालताय त्या उल्याक, कितें घालताय ते काशी, याज्ञीक भावाच्या हातान, कितें वेगीर दवरताय, कितें घालताय त्या उल्याक, कितें घालताय ते काशी, याज्ञीक भावाच्या हातान, कितें वेगीर दवरताय. Mosoat moaligu, moche carizalimo, moso sonto salidu, soblimo cici canta. म्हज्या भाव भुणानो, हे म्हज्यान तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखीर पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुझ्या मनाक भेटोवंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोळ्याळ काळजाक मानच्याक तुज्या आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्या बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुजे विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोगांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार बदला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नावे येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराचे हे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतली.
हे म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गोड परगोटुया. Gesù melo, जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू nome येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत जेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवचो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दर एका भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत सुसे, भाग्यवंत धर्मदुता, भाग्यवंत सुसेवाज, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. आमेन. बाबा भयणीनो, आमकां सगल्यांक नितीची हातयारां कर म्हूण बापा कडेन मागून बरोबर जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवचकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली आमच्या काळजान येतली आनी न्याय नीत सांबाळूंक आमकां कृपा गोठाय फावो करतली.
हे शेलेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणे. मोगाडा जेजू, मोगला जेसू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्याक घेवंक आशेता. आशेता. एक घडयेक एक घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण सोजून हांव तुका हांव वेंगयता तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. मोच्या जेवणाक या भावण कोशी बोसा मोच्या कुडी रोगता कोशी दादोसाया मोच्या जेवणाक या Bavol koshi bosa mocha kuri rokta koshi dado saya Jesu jivi tuje Saudi jivi damche Saudi civitamce Jesu civituce Saudi civitamce Jesu civituce Saudi civitamce Undomorun wata Jivan boron woza Tumi tuno zaya Dusryang jivan dora Undomorun wata Borohota Tumi tuno zayat Dusryang jivan bora Yesu jivi tuje Saudi jivi tamche Jesu Saudi civitamce Jesu civituce Saudi civitamce Jesu civituce Saudi civitamce
तुझे सावंतीची वीत आमचे जेसूची वीत तुझे सावंतीची वीत आमचे प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या दोयाळ बापा, जेसूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलाय. तुजे मोगाचे वेंगेतली आनी आमच्या बाबा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सोरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. आयज नोवेनाचे मीस आनी देवाचे उतर परगटूंक आमचे मोदेकोत आसलो फादर विलियम डिसोजा, फादर पातकूर कसो वावुरता मायंदे देवूस फिरगोचेन माजोडे, फादर बॉलमॅक्स पेरेरा आमचो पादविगार, फादर पिटर फेर्नांदीस आमचो आदारी पादिगार हांच्या नांवान फादर तुका काळजांतान देव बरें करूं आनी देवान तुजेर शुभां आशिर्वाद घालूं. देव बरें करूं. भाग्यवान फ्रांसीस शावियर आमचे पासत विनोती कर. क्रिस्ताच्यो बसवणी आमकां फावो जावच्यो. प्रार्थुया. बापा उदेंतीच्या लोकांक जेसूची ओळख दिवंक भाग्यवान फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय. ताचे वरवीं देसा देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतली. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणदाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे निमतान आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बाबार दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आमचो संतोश भोगूं. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन.
भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे विणवणेन तुमकां आशिर्वाद दिता. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तोकल्यो बागोयात. सर पदवेदार देव, भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे विणवणेन तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. San Francis Xaviera, ora cura, rati sanchiamoga la storia, besan al saiba, desargo